तुझ कडेन जाय जावना व्हेरी सॉरी व्हळा तरी हेच्याने निवळ उदक आसा आतां कसो व्हळा टाक्या पडटली की टाक्या चिकोल आसता पयलीं भायर सरता They are turbidity in the outfront river. So because of rain, heavy rain was last week. So that water is this both we are pumping from Orthofond as well as Chapoli. Is this water safe? No, that see, the new plan is working properly. Only from Orthofond river water is coming these days. It was because of turbidity, more turbidity. It was, But is this water safe for drinking? This was swimming and delay. So this 1 or 2 days problem was because of turbidity. But this is not safe, no, It is now? not safe because of using turbidity is there. Okay. गेल्या 18 म्हयन्यासान वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा कडेन काणकोणचे नगराध्यक्ष धरून सगळे सिटीजन एकमेव मागणी आसली की काणकोणाक जें उदक येता तें उदक पाडेलें गदूळ तांचो ट्रिटमेंट प्लांट चलना कांय चलना वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट फक्त नांवापुरतें आसलें सो आयज खंय तरी तेजो अंत जालो आनी काणकोणच्या सगळे सिटीजनांनी विथ नगराध्यक्ष आनी सगळे परमनंट जे लोक आसा तांणी ठरयलें की हाका वचोन हेय वचोन जाप विचारप आनी त्या प्रमाणे आमी सरळ सांगलें तेका आमी हंगर स्ट्रायकाक बसता म्हणून आनी पयलीं तांचे जे ट्रिटमेंट प्लांट पळोवपी आहा ते म्हणपाक लागले ट्रिटमेंट प्लांट सारको चलता उदक खंयच्यान येता गदूळ येता तें आमकां खबर ना उदक सामकें मेळ येता उदक पाडें येता तो त्या उदका वास येता आनी तो मान्य करता ही आनी ही आसा पळय तो मान्य करता की उदक बरोबर ना म्हणून आयज PWDच्या मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आनी आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण विदीन 15 days चीफ मिनिस्टराक घेवन येवन काणकोणच्या उदकाचो जो प्रश्न आसा तो सुटाव करता म्हणून त्याच बरोबर वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचे इन रायटींग चेअरपर्सना बरोवन दिला की 29 तारीख मेरेन काणकोणच्या उदकाचो प्रश्न जो आसा तो सोडयत म्हणून जर तर ठरयलें ना जाल्यार 1 तारखेक सावन हांव म्हाजे इतर सगळे काणकोणकारांक घेवन हंगर स्ट्रायकाक बसतलो ताजे नंतर जें कितें जाता तें वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आनी ते लोक जबाबदार आसतले